एक शॉर्ट फिल्म मैं शॉर्ट फिल्म म्हणून सोयना काय शॉर्ट फिल्म काबार जातकच शॉर्ट फिल्माचे बारीक नियाळ करे आनी भाशेन तुमकां तर खूंय मनीस मेळ्ळे जाल्यार त्या मनशाक तुमकां जात ते भाशेन आधार दिये आनी हे म्हज्या शॉर्ट फिल्मात कितेंय वयर सकयल जाल्यार तुमी म्हाका सजमोन घेतली म्हणून आदींच फुडें तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा हे शॉर्ट फिल्म सुरू जावचे आदीं एक ल्हानशी विनंती हे शॉर्ट फिल्माचो खंयचोय भाग कोणेच आपल्या जिविताक सोर करून घेवचो न्ही आनी एकदां सांगता हे शॉर्ट फिल्माचो खंयचोय भाग कोणेच आपल्या जिविताक सोर करून घेवचो न्ही हांव कॉमेडियन ऑल्विन वेलंकनी सायबिणीक फुडें घालून हो म्हजो ल्हानसो वावर तुमच्या फुड्यान दवरता लॉर्ड आय एम कमिंग होम हाचो पार्ट 3 त्याच वेळा आसताले सदांच मोच्या गोपान म्हणटाले बरोसो ते आज सगळें सोड हांव तूं घराको घेवन वयता आनी तुका बायको बोक्सोण मार आनी एक नवें जिवीत जिये हे संवसारांत बाबा इतलो ते तुकुय आसलो रे बाबा बाबा म्हजो पूत तुका खूंय मेवलो खूंय मेळा तेक तेगे ओगलेन सोड तो तोळ्याको जीव दिवपाक गेलो रोयलेले कितें जाई रोशी व्हरतले मोगा वायट मागोरा तुजे एक काम कोता कॉल केल्यार बरें तेन्ना ऑल्बिनान म्हाका साल्वार करून म्हाका घरा हाडलो आनी म्हाका बरें तुजें तें सजमोन तुजें सोशी जेरेमियास इझायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांपासून आमकां मेवता जरी हांवूय विसरत दुदा माळा बरो घालीत कुसल्या पळत पूण हांव तुका कधीच सांगचो दोन काढता एकूच जीव आमचो तुझ्या बिन जिवो जाव केला सूर्या आपलो उजवाड दिवंक विसरो आमी मोगीवंक विसरची पयलींच फावटी हांवें तुका म्हज्या काजनाच्या फेस्ताक पळयलें त्या दिसाच्यान हांव तुज्या मोगान पिसो जालो तोहें कळ्ळें हांवें बीन तुजो नंबर मागूंक सोदतालें पूण हांव भियेलें कित्याक तूं म्हाका नाकारी हांव तुजो कितलो निजमो करताली म्हणून नीज मोग जरूय तर तुका नीज मोग ह्या उतरांचो वालोर आसलो जाल्यार तूं रियोक सोडचें नासलें ताणें तुका देव करपाक दिवं केसा फादर आहा बरो हा आमचो हो मुगे फादर डॅड आमचो रेमंड भुरगो तो कितें करता जाण फादर फिशा माशी करतालो मॅटींग भोंवता आवटी कोण करतालो मातशें सजमती शिड्या हाड देव तुका सांगता फादर सजमा मातशें तुजे भाशेन जायते तोंडनाटे आसात अशेंच पिशापणां करतात आरे कितें जालें एका चेडवान तुका सोडल्या ऑल्बे राव म्हाका कितें विचारपा जाय आसलो रे पप्पा कितें विचारपा जाय हो विचार रे म्हण लोक म्हाकाय बी मुठा आसतलो हांव एक पिसमूण हांव एक भिकारी म्हूण पूण म्हाका ते सिस्टरान व्होन एक बरें जिवीत दिलें पूण आमगे माय पायचो सदां काळ जाता उपकारी ऑल्बे तुगे मायन पाय तुगे तूं वायटूय कोण तुज्या उपकारी हो संवसार हांसयतल्या हांसयत रावत म्हणून रडयतल्या रडयत रावत म्हणून पूण आयज काल जायत जा माय पाय भुरग्या वालोर कितें तो कोण आतां पिशपण सोड आनी बरो भुरगो जाव आतां कितको जाता वयतलो हांव वयता आमगे सदांचे मित्रात आरे बाबा आतां बरो मनीस जाला तुवें जितून जिवीत जियेवपा जाय त्या संवसारान आरे तो तुगे फ्रेंड एकलो जाणटेलो सांगता तुगे बाबडे कोण नाय भुरगीं तें काम करता आमच्या फ्रेंडा उलयता फ्रेंडा तो सांगता तुका दवर म्हणून आतां सदां काल त्या फ्रेंडा घाला राव मुगेल्या ओके थँक्यू ऑल्बे
ग्रिझेल्डा आज डेल्विन म्हाका सोडून दुसऱ्या चेडवाच्या सांगाताक आसा ग्रिझेल्डा. हांवें ताका आयज दुसऱ्या चेडवाच्या सांगाताक पडला ग्रिझेल्डा. तुका खबर आसलेली न्हू ग्रिझेल्डा हांव ताचो कितलो निस्मो करताली म्हणून. हें सगळें कितें ग्रिझेल्डा? म्हजें हें सगळें कितें घडटा ग्रिझेल्डा? कितें निस्मो? खंयच्या निस्मोगाची खबर करता तूं? रियो तुजो कितलो निस्मो करतालो. पूण रियो आतां सोरो पिवन बारांनी भोंवता. आतां तूं कित्याक रडटाय? तो गरीब चेडो म्हणून तुवें ताका सोडून तूं ताच्या फ्रेंडा लागीं जालें. एका बऱ्या मनशान म्हणलेलें आसा चीत मनशां उगत आसतना पूण उपरांत रडोन कसलोच फायदो ना. हॅलो मा आतां की तूं कित्याक रडटाय? आतां रडोन कसलो फायदो? जाणा साव आमकां आमच्या पातकाची जोडटी ह्या संवसाराकूच दिवची पडटा. आतां गवलें ग्रिझेल्डा म्हाका निस्मो कितें पळयतो. अरे सिनेमा हुए रे तू. अरे ऑलवेज तू हुए रे. आओ ये साइड आज भोपाळ लंडन यूएस अमेरिका तो आयरिश बोलते ना. गोया पासून तो आयरिश येला. किती म्हण रे? होय रे लंडन यूके सगळ्यात आखे गोया संसार मग आयरिश बोलता. आयरिश बोलता. ओ आयरिश रे ओ हिली बाल में दादा ओ आयरिश रे आयरिश आला को लॉकडाऊन केला ते. आयरिश आला को लॉकडाऊन केला ते. तकलेन आलो तू. अरे एकला को मरे भूषा मोठे 2 क्लास सिंपास हो गयो. आयरिश बोल मोठा किती रे? अरे आयरिश तो अरे त्याक व्हायरस मोठाय. हा सर व्हायरस माको आयरिश आणि तो त्या लॉकडाऊन अरे त्याक लॉकडाऊन मोठाय. लॉकडाऊन कित्याक केला? लॉकडाऊन त्या ओ व्हायरस हाडना जावपाक आणि तो आयरिश येला. व्हायरस सांगितलं बरं लोक आसला. एक सांग रे म्हाका तू माट्रास गेलो मरे आनी हातून हिंगा. अरे बाबा माड्रास वालंगीन वचपाक गेल्या कितें म्हाका टिकेट बी सोगल्या. होय अरे टिकेट बॅग कितलो गेल जाल्यार कितें सोगले मरे गाडी भुल्याय. तू बताय रे आख्खो तो बॅग म्हाका बसो मेळ्ळो आनी म्हाका उच्चाकू जाय रे आंबूड हाडली. हांव भायर येवन मरे इशी 500 मारल्या कितें थिंग मरे हेळालो हेडींग टाय ते हेडींग टाय तांकां येदो सोरोप आसलो. होय सोरोप मरे बॅगांक घायलो मरे ऐसा दब्यार गुडायला खमको दब्या उडयलो. हांव गाडी आंगे केसो बोवा रे सापाया आत्म धब हाली जावन म्हणून हांव विचारलो सगळे गेले रे. हांव सार म्हज्या न्हिदोन जाता होय सुस्सेगाद न्हिदलो. सकाळ मरे शेवणी रडूंक लागली. होय ती मरे साणी मारपा आयली की बायल साणी मारपा आयली आनी ते भायले कोणताले भायले कितें पावली उडे न्हिदोन गेले रे. ना म्हणपा लागली रागा जायनाका आमपाला रातच्या गाडी आमपाला सोरोप येयलो तेका लागून आमपाला दोन दिनातून गाडी वालिंकी निघेल पडे. अरे बोल मरे अरे हुई गेलो हांव मोडको कित्याक मोच आले रे. मोचे होय हुई फुटबॉल खेळ वयता. अरे फुटबॉल रे अरे ह्यो गे काजार आले रे. आ ओय रियो के काजार तुझे घराकडे पण बिन मारलो घराकडे सामान गेले. आ तेक सांगेल मरे बरे ओ शुअर पूण एक सांग रे म्हाका तुगे जाले रे काजार. अरे काजार रे अरे जावपा आलो ना काजार जावपा आलो फूड म्हयने हांव काजार जावपा आलो. कित कर सैरीक मातशें म्हळ रे. ए हांव घराको गेलो रे चेडाय घरा काजरा उलोवपा. ए किमसा लागो सोयरीक म्हळ मरे. कितें किमसा लागो तुगे सोयरीक म्हण. किमसा लागो किमसान केल कितें रे. अरे आम सोयरीक उलयता रे आनी तूं जाणा म्हाका गेल ते म्हयन्या मालेरिया जालो. ओ मालेरिया जालो येदो असो हांव किमूस म्हळ्या भितर भितर पण तुका सोयरीक उलयता रे हांव आनी सासमा एशें उलयता रे. अरे ते चेन किमूस बसोले एशें कोल्याचे रे. हांवें येगत केला ठाक किमसा माले. कितें रे ठाक किमसा माल रे. अरे हांव त्या किमसा सासमा कांसील बार तापडपा रे ते मातशें मिस्टेक. किमसा लागो सोयरीक म्हण सांगता किमसाचे खाता आपूण सासमाक बाजून सांग रे. पूण एक सांग म्हाका कितें तुमगे घराको बरी झगडी जाताय मरे तुगे आनी भयणीगे. वय रे जाताय रे म्हणे हांवें काल भयणी केल्या त्या सुषमाचे हांवें काल दिम्यान चलोन येयले त्या मुज बरे. तुजो बरो दादा कितें घरा बरो स्ट्रीक ना रे दादा रे दिम्यान चलोन येयलो आनी म्हणपा लागले अशें भेडी पोंदा आहा तो भायर यो म्हणपा लागले आनी माना म्हणपा लागलो तुका. सांगता आयता काजरा यो गाल्या मार आणि एकूच बाबा विराट मारे तुझ्या कोरी आणि कुमिला कोरी तुला बघा आणि तुझ्या कोरमध्ये खाली तुझ्या हरकत एकूच मला पूर्ण तुला पाहिजे अरे हॅलो हा ब्रेंडन हांव ऑनलायन रे. कोण मला रे न्हू
अरे ना रे ऑलविन रे कॉलर रे ऑलविन अरे आमगे ऑलविन ऑलविन अरे बाबा आमगे मुनीसो होकान ऑलविन आवय कितें तू बाबा खबर ना ओय केसा तू गोट बिजी आलो अरे ना तू गेम चोयता न्हू बिश्टो तेन्ना तुगे कॉल येयलें आणि हे रे ते लंडन किती झाला सगळें अरे कितें सांगपाचें आमगे लंडन सगळें लॉकडावन एवरीथिंग मरे लॉकडावन होय रे सगळ्याचं लॉकडाऊन आनी थोडी मनशी भोंवताय लॉकडावनाक तुजें गोंय कितें म्हळ्यार तुमगे लंडन भोंवताय ती मनशां आनी आमगे गोंया भोंवताय ती कितें जनवार अरे ना हांव पळयता लोक भोंवता म्हण रे वय आनी जाणा जनवार म्हणलो आशिल्लो जनवार म्हणून सांगता हांव केन्ना तुमी झोपताले तेन्ना तुमी काडयताले आरे तूं गाडून मरे सुण मरे तूं माजोर मरे आनी आपूण कोण टायगर हांव शेर म्हणटाले तें खबर ना शेर आनी टायगर ही जनवार सारकें न्हू वय सारकें तुगेलें सारकें वय आमी धाकटे आसतना टायगर बा घे ते म्हणटाले वय सारकें तुगेलें सारकें आवय कित सांगोचें बेटा तुका कित सांगोचें अरे मुठ मरे वय तितल्याक मरे फाटी लागले वय तिंगसा मरे फाटी लागले वय तिंगसा फाटी लागले फाटी लागले आयसोर चुताचो सांपडो कित तूं हांव चोय हांव रे काल आमगे मडगांव हांव भायर सरलो मडगांव भायर सरलो हांव मडगांव येयल मरे आनी हांव घरा कितको तो बेश्टो पयसो राव बेश्टो टीव्ही लायले आनी टीव्ही लागले टीव्ही चोवपा लागलो रे हांव इतले का टीव्हीचे मरे छोड येयले रे छोडू आनी म्हणपा लागले नाव यू आर वॉचिंग HCNL चॅनल म्हणून लागले ना एक सांग म्हाका तें कितको कळ्ळें हांव तें HCNL चॅनल चोयता तें कितको कळ्ळें थंय रे कितको म्हाका सदां येता भायर तरी सराय जाय हाटी लागून भोंवताय मरे तुज्या वय तुमकां कॅमेरा गायलाय मरे आनी पयला येडा डॉंकी मंकी हिप्पोपोटामस एनिमल हस्बंड्री ते चॅनल लायल मोटरी मोटाय तेशकोन अरे ह्यो गे काजार मरे वय ह्यो काजार जाता कोण रे हो आमगेलो लांबे केसाचो आमगे फ्रेंड रे तो ह्यो वय लांब केसा लात कातयले तेणी वय तो ह्यो वय कित मोठे तेगे काजारू सारकी खुशाल काय खबर मरे इश्टा येत मरे अरे ना रे गोंय येवपा टिकेट 1 लाख जाल्यार 1 लाख मॅन 1 लाख इंचो गोंय येवपा अरे ब्रँडन कित रे तू कित रे तुगे फ्रेंड आहे काजार मरे आमगे फ्रेंड मरे तो रियो तू काजर आयना म्हणटा केसा मनीस भिकारी कितें 1 लाख मोडू पोटो म्हूण गोंय येना आनी यो मरे काजराक आवय 1 लाख लंडन टू गोंय येवपा 1 लाख म्हणटो तू किता पणजे नुस्त्या बाजारान जाता एक रिक्षा मालो आनी येयलो म्हणून यो रे काजराक अरे चोय हांव येयलो जाल्यार देखून न्हू आतां तूं जाणा फ्लायटान गेले हिंगा मुंबय एअरपोर्टाचेर 7 दीस तुका क्वॉरंटायन जाताय मागीर तेच हाटल्यार तुका गोंय गेलो म्हणटकीर 7 दीस तुका क्वॉरंटायन जाताय हे 7 म्हळ्यार 14 दीस म्हळ्यार लॉकडावन म्हळ्यार हांव मोजान वयतो मरे मागीर घराक बसून कितें चोण खावपाचें हांव आनी ना वयना तुमी वचो काजारू आनी एन्जॉय कराय कळना तुका चल हांव मातशें वयता खेळपा वयता गेमाक मातशें कळना तुका ओय ओके चल बाय सेबी काट ओ सेबी अरे केसा साहेब काजाराक सांगलो कोणा गेले मजा रे हे पळय कार्ड आसा ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक आनी साहेबी एक जाणाचो काजाराचे सगळे रांदपाचें काम तुवेंच करचें पडटलें ओके आनी येवंकूच जाय पळय ओके चोय इसरोशी यो येता अरे ह्यो कितें काय तूं ढेलगिना आनी काजरां सांगता हुचतड आनी ते काजरां सांगतले ते कितले वायट केलें मरे ते इश्ट ते काजरां सांगपाचें तूं जर बरे भाशेन जाण हांव म्हजें फाटलें जिवीत विसरून आतां एक नवें जिवीत सुरू करूंक सोदता म्हणून ताका लागून हांवें जे कोण म्हजे दुस्मान आसलेले तांकां हांवें सगळ्यांक खालसान माफ केला म्हणून आनी तूं तर बरे भाशेन जाणा आमकां देवान पासून सांगला पेल्याक बरें करशी आनी तुका बरें मेवतलें म्हणून आमच्या रोसारान आमकां सदांच मेवता आमचो दिसपट्टो इकराय जाय आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलेले बक्षिता पूण वायटांतली आमकां निवार म्हणून इतलेंच न्ही आमकां जेसून पासून सांगला चुकलेल्याक माफ करात म्हणून पूण 1 आनी 2 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7 ताका लागून हांवें
डॅल्विनांच्या म्हज्या फाटल्या शेजारी कितें केलां पळय ताचेर हांवें विसर घालून ताका माफ केलो. एक सांग म्हाका तूं आंकवार रावन समतो पाद्री कित्याक जाल ना काजार कित्याक जावपा भोंवता बरो सांगत न्हू शर्मा कित्याक शर्मा बरो सांगत न्हू असो वगीर पळय ताका आमी पयले काजाराक सांगून या. आसा आसा सांगया आनीक एक जाणा जाव पळय काजाराचे सगळे तुवेंनूच करचें कित्या बी बार राव सांबाळटा न्हू आख्या बरें चल तूं उल मार ताका पयलो डॅल्विन डॅल्विन रिओ आली आवली तुम्ही आली हांगा डॅल्विन कसो आसा हांव बरो आसा तुमी कशे आसा आमी एकदम बरें आसा. पळय डॅल्विन हांव तुका म्हज्या काजाराक सांगूंक आयला केन्ना तुजें काजार हे म्हयन्याच्या 22 तारखेक आनी तुवें येवंक जाय. बरें ओके बरें तर येता. हे नासल्यार रावशी सारको टायम आयो अरे पण अरे रिओ आसा बोट बरो आसा मरे. अरे हा केसा बरो अरे पण काजाराक सांगूंक आयलो तुका. पळय रावलेला तेगे खाता कसं जाता होय काजार जाता तर पळय ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक म्हजें काजार आसा आनी तुमी येवंक जाय. शुअर मरे हे कार्ड आसा ओके ओके आनी सगळे कार्डात बरयलेले आसा. ओके 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 बरें येवंकूच जाय. चोय हे नागा रावशी मरे ना त्या तू जत्या मार पडला नाही ना जाल्यार चोय यो ते लागलं हा चोय बरें चोय ओके भाई सूट बी आडो असो बारबर या जागा हा बरें डन डन न्यू गे आता ओय डन 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 ओके चल बरोबर ना चोय काय घालायचं काम अरे कैसा तू बरा तू कैसा हो गुड आमगे सूट रेडी झालाय बरे हय, ready हो अरे बाबा सूट असं काज राव सोबत जाता ए फ्रेंड आहे काज आला हा दे दी सूट दे देख तो बाबा सूट पॅक जाता तो कानो कोळा तुका अरे हा शायनिंग ते चढवांगे ते तू गाण मग चढवांगे ना होता चोळा लेमस्ता हां तो बाबा आमगे सूट आडर पता सूट दे हो इथे मरे झालं किती झाले पेमेंट जाई आम्ही पुछते बाबा किती झाले बिल तुई ठीक आहे बाबा हा इंगा येता सूट बी और बहुत काय गेला सूट बी बर सवाय बी असते ते सूट बी 8000 8000 पोस्ट टू नाही गेला तर पता रुपये गेला ओके ओके गेला तर भरपूर घर रिओ सांगना काय म्हाका एक्सिडेंट जालो म्हणा रिओ तेगे हाल काजार रे रिओ गे काजार रिओ सांगना काय म्हाका एक्सिडेंट जालो काय सांगना काय एम्बुलन्स आबोय कोण एम्बुलन्स आबोय हेल्प अरे बेटन हा सांग तू जाणा किती झालं मरे येदो आसतना होय. माय म्हाका सदां 12 कोपा वताली हा वय हांव येदो आसतना माय म्हाका सोरपी पावताली हे आनीक तू कोणे तेस मग तुका सायलंट अरे रिमोट कित्याक फोन मात रे कित्याक फोन मात तर हा हॅलो रिमोट सांग हॅलो हॅलो मेल्टन खंय मातशें हॉस्पिटल आसा रे हय हॉस्पिटल अरे आमगे तो ऑलबीन एक्सिडंट जाला हय प्लीज प्लीज यार प्लीज कितें जालें हांव वचो हेजे बारा आहलो स्टिवना बारा आहलो
अरे ऑनलाईन ऍक्सिडेंट चालू आहे तू बराबर आहे होय होय दोघंही बराबर आहे प्लीज प्लीज होय प्लीज हॉस्पिटल आहे होय प्लीज बरं बरं या